पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार पेडण्यान इब्रामपूर ह्या गांवांत वादळी पावसान खुबशे शेतकऱ्यांचे शेती लुकसाण जाल्लेले आसात। त्यांची मागणी आसा की सरकारान तांकां खंय तरी मदत करचे। आणि त्याच बरोबर आयज हरमाला टिका उत्सव हे जाल्लेले आसा, लोकांचे बरेच प्रतिसाद आशिल्ले। त्याच बरोबर जीत आरोलकर हांणी मांद्रे हांगा आयसोलेशन सेंटरान एंटीजन टेस्ट सुरवात केल्लेले आसा। हांगा लोकांचे सुद्दां बरेच प्रतिसाद आसा। त्याच बरोबर काही वाठारांत पेडण्यान पाणी सप्लाय जाल्लेले ना, त्या खातीर आमदार तसेच जे समाज कार्यकर्ते आसात ते आपल्या टँकर धाडून लोकांक पाणी सप्लाय करत आसात। त्याच बरोबर कर्फ्यू म्हटल्यार कर्फ्यूवा खातीर लोक खंय तरी सिरियसनेस घेतलेले आसात। सकाळचे आमकां लोक कमी दिसतात आणि सांजचे सुद्दां लोक बरे तरेन कर्फ्यूवाचें पालन करीत आसात। तशेंच जे पोलीस आसात, पोलिसांचे हे दोन्ही चेकपोस्ट सध्या बंद आसात। पत्रादेवी या वाठारांसून सध्या ट्रान्सपोर्ट सुरू आसा। त्याच बरोबर पेडणे वाठारान कोविड पॉझिटिव्ह जाल्लेले खंय तरी बाजारान फिरताना आमकां दिसपाक लागलेले आसा। लोकांची मागणी आसा की सरकारान हेचे निर्णय घेवचे। जे कोण पॉझिटिव्ह मेळटा तांकां डायरेक्ट आयसोलेशन सेंटर नाजाल्यार कोविड सेंटरान एडमीट करचे, जेणे करून हे आनीक वाडचे ना। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।